सर ते तुम्ही दोन दीस पयलीं ट्वीट केल्लो एक मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा कॅबिनेट मिनिस्टर सेक्स स्कॅन्डलान इन्वॉल्व आसा तेजेर कशें एलॅबोरेट करा कित्याक तेज्या मागीर सोशल मिडियाचेर एक मिनिस्टराचे फोटो व्हायरल जाले ते एक पेपर कटींग व्हायरल जालें तेजेर मातशें हांवें कितें केल्लें जेन्ना आमी ओपोजिशन जेन्ना खंय कोणाचेर अन्याय जाता अत्याचार जाता हेजेर आवाज उठोवप आनी सरकाराक प्रश्न करप हें आमचें काम तेजेर इन्वेस्टिगेशन करून लोकां मुखार हाडप हें सरकाराचें काम एज अ ओपोजिशन काम आमी सरकारा कडेन प्रश्न विचारलो बाबा हितून कोण इन्वॉल्व आसा सेक्स स्कॅन्डलान हें तुमी इन्वेस्टिगेट करात हांवें प्रायम मिनिस्टराकूय टॅग केल्लो आनी मुख्यमंत्र्याकूय टॅग केल्लो तेजे नंतर प्रायम मिनिस्टराचें कांय उत्तर ना तर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर ना तेजे नंतर एक मुख्यमंत्र्याचो रिप्लाय केलो ताका हांवें परत रिप्लाय केलो तो कितें म्हणटा कोणाले तरी ते पर्सनल मॅटर त्या पर्सनल मॅटरान पडची न्ही हांवें परत विचारलें की मंत्री हो कितें करता इमॉरल एक्टिविटीज त्यो पर्सनल जावपाक शकना तो मंत्री नासतना कितें करता जाल्यार तितून डेफिनेटली लुडबूड कोण करचें ना पूण मंत्रीपदाचेर रावन मंत्रीपदाचो पावराचो यूज करून जर असली कितें एक्टिविटी जाता जाल्यार तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय ही आमची मागणी जी आसा त्या मागणेचेर हांव आजुनूय ठाम आसा ते करतले पुरावे हे सगळे मिडिया कडेन सगळे दिवले वचना ते पुलिसाचें काम आसा ते मुख्यमंत्र्याचें काम आसा ते लेट चीफ मिनिस्टर टेक द इनिशिएटीव एक महिला मंडळान तुमचेर आरोप केलो की गिरीश चोडणकरान पुरावे दिवचे म्हणून तेजेर तुमी सो सगळें कितें आसा ते मुख्यमंत्र्याचे कोर्टान आसा मुख्यमंत्र्याक हे इशू तुमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय आमी ओपोजिशन आमचें काम लोकांचे प्रश्न आनी अन्याय अत्याचार जाता तेजेर आवाज उठोवप आनी तांकां सरकाराक प्रश्न विचारप तें काम आमी केलां तेजे मुखार कितें जाता तें मुख्यमंत्र्यान तेजे कडेन सगळी मशिनरी आसा आनी ह्या बाबतींत मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगता की तें पर्सनल मॅटर तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सगळें कितें खबर आसा सो तुमी हे प्रश्न म्हाका विचारचे परस तुमी मुख्यमंत्र्या हेजेर ग्रील करपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारपाक जाय बाबा हेजेर कितें एक्शन घेतल्यार तुमी सांग पूण सर जेन्ना तुमी ट्वीट करता तेन्ना तुमचे कडेन कितें तरी पुरावे आसले शिवाय तुमी ट्वीट करचे ना ते पुरावे आसात आनी पुरावे ना कितें हो प्रश्न तुमी म्हाका हेजे पयलींय करतालो जेन्ना मिलिंद नायकाचें प्रकरण आशिल्लें तेन्नाय पूण हांव खंयच तुमकां तेन्नाय बळी पडनाशिल्लो आनी आयजूय हांव बळी पडपाना ते पुरावे कितें आसतले आनी कितें जातलें तें सगळें योग्य टायमार योग्य वेळार सगळें येतलें पूण मुख्यमंत्र्यान ह्या हेजेर पर्सनल मॅटर म्हणून हें डॉज करची न्ही आनी मंत्र्यांक प्रोटेक्शन तशें पळोवपाक गेल्यार सगळें करप्शन करता तेंय पर्सनल मॅटर जालें इलिगलिटी करता तेंय पर्सनल मॅटर जातले सगळ्यो प्रत्येक गजालीक मुख्यमंत्री म्हणटलो तो पर्सनल मॅटरान तुमी मंत्र्यांक जावं विचारनाकात जावं मंत्र्याची इशू काडनाकात हो कसलो हें सो मुख्यमंत्र्यान पयलीं डिसायड करचें कितें मॅटर पर्सनल आनी कितें पर्सनल मॅटर पर्सनल न्ही तें आमी कोणाल्या घरा वचून कांयच हें करना खंयच्याच मंत्र्याच्या बरं ह्या प्रकरणात पत्रकारांक समन्स येयल्या तुमी छापला कितें वॉट एवर खंयसून सोर्स तुवें एक ट्वीट केलें सेक्स स्कॅन्डल पुलिसांनी तुका काडला समज किंवा आपयला किंवा म्हाका अजून कांयच ना आनी म्हाजो ट्वीट थंयच आसा म्हाकाय मिडियाचो खूब जाणांचो म्हाकाय फोन येयल्ले की आमकां समन्स येयल्ले म्हणून म्हणजे हेजेर एक हें जाता की हो मिडियाचो जो आवाज आसा तो बंद करपाचे खंय तरी सरकाराचो प्रयत्न जाता आनीक मिडियाक इम्युनिटी आसा सर्टन गजालींचेर म्हागेलो ट्वीट थंय आजुनूय तोच आसा ट्वीट हांवें म्हागेलो टचूय केल्लो ना डिलीटूय केल्लो ना ट्वीट जो त्या दिसाक केल्लो त्या मोमेंटाक इट इज स्टील देर एकूच स्पेसिफीक क्वेश्चन परत तुका आन्सर करचो पडटलो जेन्ना तुमी ट्वीट करता तेन्ना ते खंयच्या बेसिसाचेर ट्वीट केले तुमचे कडेन पुरावे आसा काय तुमकां कोणें हांवूय तुका तोच सांगता स्पेसिफीक सांगता मिलिंद नायकाच्या प्रकरणाचेर जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें तेन्नाय तूं हेंच परत परत विचारतालो म्हाका आनी म्हाजें उत्तरूय तेंच आसतालें योग्य टायमार योग्य कितें तें येतलें योग्य वेळार कितें आसा आनी कितें ना तें सगळें योग्य टायमार येतलें म्हाका कांयच ना म्हाजो ट्वीट क्लियर आसा न्ही म्हाका कोण कितें विचारता म्हाजो ट्वीट तसोच आसा आजुनूय म्हाज्या ट्विटाचेर पुलिसूय कांय विचारपाक शकना म्हाका आनी कोणी म्हाका जी कोणी तर महिला आनी हें करता कोणाचें नांव घेतलेलें आसतें मुख्यमंत्री तुमी पुरावे दिल्ले मुख्यमंत्र्यान सोदची न्ही कितें आसतें मुख्यमंत्री म्हणटा पर्सनल 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 करता कसल्यो गजाली पर्सनल आसता पर्सनल म्हणल्यार कितें
तें तो मुख्यमंत्र्याक विचारपाचें कितें पर्सनल म्हणजे तो कितें जेवता खाता तें हांवें खंय विचारना तें पर्सनल जाल्लें. ओके थँक्यू थँक्यू.